आणीबाणीच्या काळात एक तरी गजाल देशाच्या हितात जाली जाल्यार काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी दाखोवन दिवची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आव्हान दिलां। ह्या विशयाचेर काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय ना जाल्यार गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी चर्चे खातीर फुडें येवचे अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। फकत बोल्सांत संविधान घालून भोंवलें म्हणून जायना, ताचो मानूय राखचो पडटलो अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। तशेंच देशाच्या संविधानाक काँग्रेसी कडल्यानूच धोको आसा, पयलीं आसलो आनी आतांय आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। केन्ना दोन फ्लॅग लागचे ना, दोन संविधानां चलची ना आणि दोन प्रधानमंत्री आसचे ना। या देशाचं एकूच संविधान आसतलें, एकूच फ्लॅग आसतलो आणि एकूच प्रधानमंत्री आसतलो। तेन्ना घेतलेली शपथ आज साकार करता आसतना आमकां स्वार्थ अभिमान आसा की जेन्ना फाटल्या जून 2019 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शाह हांच्यांनी 317वें कलम रद्द केलें आणि जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक जालो हे तितकेच खरें आशिल्लें। अखंड भारताचें स्वप्न हे साकार जालें जम्मू काश्मीरांत तेन्ना त्यांच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न आता साकार करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदीजीन केलें। आमकां अभिमान आसा, आमी जी गजाल करता तेजो आमी अभिमान बाळगता। म्हणून तर आता काही काँग्रेसवाले सांगतात की हय एमर्जन्सीच्या वेळार सगळ्योच वायट गजाल, कितें त्यांच्याकडे बऱ्यो गजाली जाल्यार त्यो सांगच्यो। माझी चॅलेंज आसा सगळ्या काँग्रेसच्या लिडराक, नॉट ओनली आय एम चॅलेंजिंग द नॅशनल लिडर्स ऑल्सो। त्यांच्यानी एमर्जन्सी काळातल्या काळात त्यांच्यानी एक गजाल सांगची, हांव चॅलेंज करता, डिबेट करता खंयच्याय मिडियाचेर। लोगों को जेल में ठूस दिया गया था और लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो और पत्रकारिता, चारों पे करारा प्रहार किया गया था। एक तरीके से कहिए चारों को बंधक बना लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। 50 साल हो गए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, आज ही मैं टेलीविजन पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि 50 साल हो गया, आप लोग भूल गए हैं। क्यों? इसकी बात करना है आपातकाल का। हम कहते हैं कि लोग भूल गए, तभी तो लोगों को बताना है कि किस प्रकार से आपने लोकतंत्र पे हमला किया था।